पहिलेच फावट गोंयच्या खेळगड्याची BCCIच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सांत निवड जाल्या. गोंया खातीर ही अभिमानाची गजाल. सो हांवें म्हाजे फर्स्ट 2 सीझन रणजी ट्रॉफीन बरें केले. तेज्या मागीर म्हाका NCA हाय परफॉर्मन्स कॅम्पा खातीर हांव सिलेक्ट जाल्लो. थंयच्यान मागीर हांव तेज्या नेक्स्ट इयरूय हांव कोयंबतूर जो कॅम्प जाल्लो हाय परफॉर्मन्स थंयूय हांव इन्क्लूड जाल्लो कॅम्पान. आनी तेज्या मागीर आतां हांव स्पिनर स्पेशलिस्ट कॅम्पान सिलेक्ट जाल्लो आसा, जो COEन आसतलो बेंगलोर अंडर कोच हरभजन सिंग सर. सो थंय वचून एक बरो एक्सपिरियन्स आसतलो. तेजे कडल्यान खूब कितें शिकपाक मेळटलें. तो इतलो व्हडलो इंडियाचो लेजंड प्लेयर आनी फूल इंडियांतल्यान 6-7 जाण ऑफ स्पिनर सिलेक्ट केल्ले आसा तेंच्यांनी तेज्या अंडर ट्रेन करपाक. सो ही खूब व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी म्हाज्या खातीर. तेज्या अंडर वचून तो कितें सांगपाक, तेजो मायंडसेट, तेजे कितें स्कील जे तेणें इतलीं वर्सां इंडिया खातीर केला तेज्या अंडर शिकपाक हो एक खूब व्हडली ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आनी हांव GCA खातीरूय खूब ग्रेटफूल आसा की तेंच्यांनी म्हाका बॅक केल्लो आनी आजून करतात. हय, म्हाका खूब प्रावड फिलींग येता, कित्याक इंडियान समज एक तेंचे 8 जाण पीक करता जाल्यार तेंच्या मदीं समज म्हाजें नांव आसत जाल्यार ही खूब व्हडली गोश्ट म्हाज्या खातीर आनी इवन म्हाज्या पेरंट्सां खातीर. तेंचोय खूब व्हडलो रोल आसा म्हाज्या क्रिकेटींग करियरान. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे.